आयज तुम्ही सगळे जाण येयल्या पंचायतीन नेमके कित्याक लागून इशू कित्याक लागून आमचो एक हॉटेल असोसिएशनाचो धाकटो एक ग्रूप आहा ते थोडे जाण कोण गेस्ट हाऊस चलयता आनी स्मॉल बिजनेसीस चलयता आनी तेजे वांगडा आमचे कालंगूटचे रेजिडंट्स आतां एवरी इयर आमी पळयला की एवरी इयर हे लायटीचो प्रॉब्लम हे एप्रील मे म्हयन्यान आसता सो दी सोल्युशन हॅज नेवर कम अप अजून पासून आनी आमी एवरी इयर आमी रस्त्यार येता लास्ट टायमूय येयल्ले ह्या फावटी येयल्ले ह्या फावटी आतां आमकां कोण येयला की एक सब स्टेशन इनॉग्रेट केला गव्हर्मेंटाक एक व्हडलो कालंगूटान एक सब स्टेशन इनॉग्रेट केला तो सब स्टेशन अजून पासून चालू जावंक ना आनी जे प्रमाणे आमकां लेटरी दाखयल्या सरपंचान ते प्रमाणे सप्टेंबर लास्ट इयर सान ते रोडाचें काम चालू जावन सब स्टेशन इनॉग्रेट जालें बट अजून पासून आमकां तेच प्रॉब्लम आहा लायट येना आमकां इतले इट इज गॉन फ्रॉम बॅड टू वर्स करेक्ट आनी इतले पासून जाला की रातीक 12 सान सकाळी 8 पासून लायट आसना ते म्हणटा की लोड शेडींग हांव एकूच सांगूंक सोदता आयज आमचे लोकल सगळे येयला सगळे गेस्ट हाऊस ओनर्स जावं ते रेजिडेन्शियल पीपल जावं मात एकलो पासून हॉटेलवालो ना हिंगासर व्हडलो हॉटेलवालो एकलो पासून ना हांव एक क्वेश्चन विचारूंक सोदता की हॉटेलांक त्रास जायना काय व्हडल्या हॉटेलांक त्रास जायना तांकां लायट येयना म्हणल्यार कितें तरी प्रॉब्लम आहा हिंगासर तांकां बरे लायटी चलता 24/7 भायर तेंचे तूं पळयल्यार कोर्ट यार्डाक 100 लायटी घालता ते आनी आमचे बारीक बारीक गेस्ट हाऊसांक तांकां त्रास करता इतले पासून एवरी इयर देर इज अ इनक्रीज इन टॅरिफ आतां फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान आनीक 6% तेंच्यांनी एक नोटिफिकेशन काडला गव्हर्मेंटान की 6% आनीक इलेक्ट्रिसिटी चार्जीस वाडपाचे हांव कितें म्हणटा जेन्ना कोवीड येयलो सगळे येयले तेन्ना पासून आमच्यांनी आमी बिलां फारीक करता आमचे टॅक्सा सारके पे करता तुमी लायता टॅक्स लायता बिलांचे मात लायट येयना तेन्ना तुमी कितें करता आमकां कांयच कोन्ना देर इज नो हेल्प वॉट्स एवर दे आर ओनली पासींग द बक म्हणल्यार कितें ही म्हणटा की पंचायत एनओसी दिना पंचायत म्हणटा की आमच्यांनी सगळे दिला तर कितें ते फकत हे 2 म्हयने हे आमकां हे हिंगासान थिंगा आनी मागीर काबार मागीर ते बॅक टू नेक्स्ट इयर म्हणटा पळय तो सो आमच्यांनी एक डिसिजन घेतला लोकांनी आनी गांवच्या लोकांनी एक डिसिजन घेतला पंचायतीक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी चीफ इंजिनियराक मेळपाच्या आनी ह्या विशयाचेर सुटावो मागतले आमी समज हो ह्या विशयाचेर सुटावो येवचो ना जाल्यार हे सोजमो नाका की आमी हिंगासर आतां 50 जाण येयला म्हणून 5000 जाण लोक रस्त्यार येतले हे सांगूंक सोदता आमी गव्हर्मेंटाक तुमी ताबडतोब एक्शन घेया आनी हे प्रॉब्लम जे आहा ते मातशे सॉर्ट आउट करा सॉल्व करा मॉर्निंग टायमूय जाल्यार लोड शेडींग नायटूय जाल्यार लोड शेडींग देर इज नो मिनींग म्हणजे आख्खो दीस लोक भितरूच आसता सो पंचायती तर्फे खंय तरी 4 हॉटेलां सद्या बंद केल्ली न्हू मेन हॉटेल्स एसटी लायन आसता न्हू ते बंद करतात डिपार्टमेंट पूण आतां आमच्यान वचोन चॅक करूंक जायना बंद केला हांव कोण करूंक ना रे म्हणून सगळे हॉटेल यार अशी जेनसेट आहा पूण तांकां ते जेनसेटाक डिझल घालपाकूय म्हारग पडटा म्हणून ते हे करतात सो आतां सद्या डिसिजन कितें घेतलो तुमी आमी आतां डिसिजन घेतला फाल्यां चीफ इंजिनियराक मेळपाक आनी आमकां आमी एक दीस तर डिफॉल्ट जायत जाल्यार ते पेनाल्टी मारता वी आर रेडी टू पे बट द सर्वीस शूड बी गिवन वी वॉन्ट अ पावर दॅट वी शुडंट गेट आउटसायड सोर्स लायक इन्वर्टर ओ जेनसेट घालपाक आमकां धाकट्या 4 रुमाचे 5 रुमाचे 10 रुमाचे हांकां पोसना जनरेटर घालपाक म्हाका दिसता सब स्टेशनाक ह्या जो एमावंट लोड येवंक जाता ताका तो लोड येयना तो लोड तर येयला तो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता हो आमकां दिसता आतां पळय आतां लोड शेअरिंग जाता बरें 15 मिनटां पावर वयता लोकांचे इतल्यो कोणाचे टीव्ही डॅमेज जाल्ल्यो आहा कोणा फ्रिजी डॅमेज जाल्ल्यो आहा कोणा एसी गेल्या त्या तुका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण ते ह्या आमच्या गांवकार गोरीब लोकांक कॉम्पन्सेशन कोण दितले हेजेर म्हाका क्वेश्चन आहा हेचे पयशे फारीक कोण डिपार्टमेंटाची ड्युटी आमी डिपार्टमेंटाचे पयशे फारीक करूंक मागता लोकांचे कोणा फ्रिजी गेल्या टीव्ही गेल्या तेणी फारीक करपाची कित्याक आमी बिलां फारीक करता आतां परतून लायटीच्या बिलां आनी वाडपाचें आहा फकत बिलां वाडटा हिंगा आनी कांय दुसरें कांय जायना प्लस घरांतले आसता जेवणाचो प्रॉब्लेम आसता लायट ना म्हटल्यार जेवण करूंक मेळना कितें म्हणूंक सोदता तुमी कोण लायट ना जाल्यार आमी खंय रांदूंक येता भुरगीं पासून आमची चोय हॉलिडे जर आमच्या भुरग्यांक एन्जॉयमेंट करपाक जाय एन्जॉयमेंट पासून आमकां करूंक मेळना घरान भुरगीं आसता हॉलिडे नासता हॉलिडे आमच्या भुरग्यां पासून घरान रावंक मेळना आनी इवन आतां लोक सिनियर सिटीजन बरो ना तांकां पासून सुशेगाद न्हिदोंक पासून ना तांकां बावडे बेडीर पासून न्हिदोंक मेळना
इतलो लोक आता हॉस्पिटलान पावला, कितलो लोक सिनियर सिटीजन घरान आसलेले ते लायटीक लागून.